टू काउंटिंग या कार्यावळीन आणि आमच्या बरोबर आसा मगो पक्षाचे आमदार, मगो पक्षाचे फुडारी, मगो पक्षाचे सर्वे सर्वा सुदीन ढवळीकर. आमी तांचे कडेन उलयतले आणि टीएमसीचे बी अलायन्स पार्टनर. सो आतां सर एक 2 दीस उरल्या हाज्या खातीर रिजल्टा खातीर. आतां तुमचो हिशोब सांगा म्हाका 40साचो. पयलीं म्हणजे आमी 40 जे लढयल्यात तातूंत 26 टीएमसी, 13 आमी आनी एक आमी पर्रीकाराचो चल्याक आमी सपोर्ट केला. हे जे पॉलिटिकल इयर आसा एसेंब्ली 2022 हे परिवर्तनाचें वर्स आसा आनी ह्या परिवर्तनाच्या वर्साक लोकांक कितें तरी नवें जाय अशें मनोदय लोकांनी व्यक्त केलो आनी त्या खातीर मगो पक्षान टीएमसी युती कडून नवी सकाळ दिवपाचो प्रयत्न केलो. ती फुडें कशी आयल्या कितें जालें मुखार हाजेर हांव भाश्य करना, पूण म्हाका दिसता लोकांनी परिवर्तन गोंयांत केलां. हिशोब कसो करता 40सांचो? परिवर्तन करता आसतना लोकांनी 2-3 गोश्टी लक्षांत घेतल्या. एक म्हणजे उडयो मारता तांकां घरा धाडपाचें, जे पक्षांत करप्शन करता तांकां घरा धाडपाचें, ज्यांचे क्रिमिनल केसीस आसा तांकां घरा धाडपाचें. आनी इतलेंच न्हय तर आनीकूय खुबश्यो गोश्टी जे सरकारान कितें कितें केलां तांकां घरा धाडपाचें. अशा विविध विशय घेवन लोकांनी ह्या फावटी मतदान हिशोब सांगा सर. आतां पावले आनी 2 दीस. मेन म्हणजे हिशोब एट दीस मोमेंट म्हाका दिसता आमी 22 तरी निवडून येवपाक जाय सगळे मेळून. टीएमसी आणि एमजीपी एमजीपी 22 येवपाक जाय. तातूंत आमचे 6+ तरी आसतले. तशें जालें जाल्यार हय आमी मिनिमम 50% सीट आमी जे लढयल्या ताचे पेक्षा आमी चड आसतले अशें म्हाका दिसता. 6+ आणि उरलेले 22 मदीं तांचे कितले जाले? ताचे 26 मदीं कमीत कमी 14 येवपाक जाय. आमी 7 आयले जाल्यार ते 14 येवपाक जाय. मॅजिकल फिगर जातले म्हणटा. येवपाक जाय. एक मदींच जाल्लें की टीएमसी आणि एमजीपी अलायन्स म्हणटाले की सीएमाचो फेस आपूण कोणतो अनाउन्स करतलो. ना तशें कांय ना. तुमी विचारिल्लो प्रश्न. हय तेन्ना पत्रकारांनी आनी मिडिया परत परत प्रश्न विचारतालो सीएमाचो फेस कोण. पूण आमी तशें हें करना, कारण टीएमसी ही नवी पार्टी गोंयांत आयिल्ली, मगो पक्ष ही जुनी पार्टी आनी त्या खातीर आमी तशें सुतोवाच करूं ना. पूण एक डिस्कशन आमचे मदीं जाल्लें आनी तातूंत म्हटलें की आमी कितले येतले कितले ना आनी ओगीच फेस दिवन आमी कितें करपाचो असो एक प्रश्न आयलो. त्या खातीर त्या विशयाचेर मागीर आमची उलोवणी जावना. सीएम फेस तुमी तो जो हे आसा पळय विशय सीएम फेसाचो ताचेर आमची उलोवणी हें जालें पयलीं इलेक्शन जालें सर. आतां इलेक्शन जाले नंतर कशी सीट येतले ताचेर सगळ्यो गोश्टी उरतल्यो. हांगा एक वचत थंयसर बोवाळ चल्ला की ढवळीकर कसोय करून पावरान रावतले. ढवळीकर कूड बी द नेक्स्ट सीएम बिकॉज हेवटेन तेवटेन फ्रॅक्चर मॅन्डेट जाली जाल्यार तुमचे शिवाय सरकार घडोवपाक मेळचें ना. आनी फर्स्ट थिंग तुमी सर सांगतले की म्हाका सीएम करा, तुमी म्हाका सपोर्ट करा. नंबर 1 म्हणजे मगो पक्ष हो सर्वपरिचित पक्ष गोंयांत आसा. मातयेंतलो पक्ष आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक मनीस ह्या पक्षाक वळखता, तांणी केल्लें काम जाणा. आनी त्या खातीरूच जेन्ना जेन्ना सरकारां घडलीं 1999 नंतर नक्कीच, पूण 89 नंतर सुद्दां सगळीं सरकारां 1980 पयलीं तर आमीच आशिल्ले. 1980-89 नंतर जेन्ना जेन्ना सरकारां घडलीं तेन्ना मगो पक्षाचो हातभार हो प्रत्येक सरकाराक आसा. मागीर मगो पक्षान निवडून येवन ते लोक थंय वताले आनी सरकार स्थापन आतांचे सर 22 आनी 22 हें तशें नासतलें. मगो पक्षाच्या आमदारा शिवाय खंयचेंच सरकार जावचें ना. आनी ढवळीकर आपूण सीएम जावपाक सोदताले. म्हज्या नशिबांत जें कितें आसा तें म्हाका मेळटलें. हांव म्हणना हांव सीएम जावपाक सोदतलो किंवा हें. म्हज्या नशिबांत जर तें आसा म्हाका मेळटलें. म्हज्या नशिबांत जर तें नाच तर म्हाका तें मेळूच शकना. क्लेम घालतले तुमी की आमी आनी टीएमसी सांजे 7 सुमार एकठांय बसतले, त्यानंतर आमचें डिसिजन जातलें आनी त्या नंतरच आमी मुखार सरतले. 2 वरां लेट जाता सर. 3 खंय रिजल्ट येतले.
मायकल लोबो म्हणटा 5 आमी सरकार स्थापने खातीर राज्यपालाकडे वतले. नको हांव मायकल पांचाचेर लोबो आसा, कितें तुमी उलयला 7चेर आसा. सरकार स्थापन करपा खातीर पयलीं म्हणजे हायेस्ट नंबर ऑफ कोणा पळय सीट मेळटा ताणें वचपाचें आसता. तें अजून डिसायड जावना. लोवेस्ट कोण तो डिसायड जावना. मोगो पक्षाक कितले मेळटले, भारतीय जनता पक्षाक कितले मेळटले आनी काँग्रेसीक कितले मेळटले, तृणमुलाक कितले मेळटले, आपाक कितले मेळटले, अपक्ष कितले मेळटले, हे सगळे चित्र अजून पसून कोणाच्याच दोळे मुखार ना. म्हाका दिसता आनी वयल्यान मिडिया किंवा हे जे आपले रिजल्ट प्रेडिक्शन करता. प्री इलेक्शन प्री हे डिक्लेअर करतात तेही जावना. अशा परिस्थितीत आमी वचून गव्हर्नरा कडेन क्लेम करताले. हेका अर्थ ना. बाब मायकल लोबो हो एक बरो मनीस, त्या बद्दल दुबाव ना. पूण जो पर्यंत हायेस्ट नंबर ऑफ सीट खंयच्याच पक्षाक मेळना तो पर्यंत तो क्लेम करूं शकना. तुमचो सर एक मदीं स्टेटमेंट आयलो की विश्वजीत राणे आनी निलेश काब्राल हे बरे चीफ मिनिस्टरा खातीर फेस. हांवें एकूच स्टेटमेंट दिवना. हांवें अशें दिल्लें की काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्षान एकठांय जावचें आनी ज्यांचेर करप्शन केसीस आसा, ज्यांचेर ह्याच्यो केसीस आसा, आमच्यो क्रिमिनल केसीस आसा आनी त्यो जर क्रिमिनल केसीस म्हणजे खूब भयानक आसा, करप्शन केसीस खूब भयानक आसा, जाल्यार तांकां ते मोकळे जायसर मुख्यमंत्री पद किंवा मंत्रीपद दिवचें न्हय. हें कित्याक म्हाका एक आवडलेलें तेन्ना दिगंबर कामतीचें. दिगंबर कामतीन खुद्द जेन्ना क्रिकेट स्कॅमाची केस आयली आनी ते ह्याची तेन्ना कोर्टांत गेली तेन्ना त्या मंत्र्याक ताणें देंवयल्लो. म्हणजे अश्यो गोश्टी काँग्रेसीन केल्ल्यो आसा, त्या बद्दल दुबाव ना. आनी त्या खातीरूच जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आसता त्यांनी ते पळोवपाक जाय. काँग्रेस पळयतली पूण भारतीय जनता पक्षानूय ते पळोवपाची आवश्यकता आसा. दोन नांवां घेतली. अशें आतां हे जे दोन नांवां घेवपाक कारण हांवें कितें, हांव तो स्टेटमेंट म्हजो कॉन्ट्राडिक्टरी जावपाक जायना न्ही. ह्या दोगूय हेचेर क्रिमिनल केसीस किंवा करप्शन केसीस ना अशें दिसता म्हाका. प्रमोद सावंताचेरूय ना. प्रमोद सावंताचेर ना म्हणजे प्रमोद सावंत आय कांट सपोर्ट. प्रमोद सावंतान आमकां काडून उडयल्लें आसा आनी काडून उडयल्ल्या मनशाक मोगो पक्ष कसो सपोर्ट करतलो म्हणजे अर्थूच ना ताका. मोगो पक्ष डिसायड करूं शकना प्रमोद सावंत आनी मोगो पक्ष प्रमोद सावंताक सपोर्ट करूं शकना. हे सामकें सिद्ध आसा. पूण एकटो आमचो उमेदवार अजून तो आमदार सुद्दां जावना, तो कित्याक कितें करता ताका अर्थ ना, कारण तो अजून आमदारय जावना, पूण तो कित्याक कितें करता अशें आमचें हेका आयला, नजरेक आयला. पूण ताका अर्थ ना. आमचो एक उमेदवार ताका सपोर्ट करपा खातीर प्रयत्न करता एकामेकाच्या उमेदवाराक. पूण जो पर्यंत आमदार म्हणून निवडून येना उमेदवार तो पर्यंत हेका हे म्हणजे हेका नगण्य अशें हें तें म्हणजे अर्थ नाशिल्लें आमी डिस्कशन करता अशें म्हाका दिसता. ना ना तुमीच काडलो विशय, तुमी काडलो सर तो की तुमी आतां प्रमोद सावंताचे विश्वजीत राणे इलेक्ट जावन. न्हय हांवें हो विशय काडलो ताका कारण आसा. कारण म्हाका प्रश्न कितें विचारिल्लो, थंय जर जालें जाल्यार कोण हे जावं शकता चीफ मिनिस्टर. तातूंत हांवें कितें सांगलां, दोगूय मनीस हे विश्वजीत राणे आनी आमचो निलेश काब्राल हे तोडीमोडीचे आसा. दोगूय शिकिल्ले आसा, दोगांकूय कंट्रोलिंग पावर आसा, दोगांकूय विशय समजता अशे मनीस आसा. ह्या खातीर आमी हाजो अर्थ असो सामान्य लोकां खातीर आनी तुमकांच विचारता म्हणजे इंटरप्रिटेशन आनी जावं नाका की मोगोपक जर फाल्यां सपोर्ट करपाचो आसत भाजपाक जाल्यार हे मोगो पक्ष सपोर्ट करपाच्या स्थितीत कोणाकूच ना. कारण मोगो पक्षान इलेक्शन पयलीं युती केल्ली आसा आनी ती युती आमी टीएमसी बरोबर केल्या. आमी जे कितें ठरयतले कोणा सपोर्ट करपाचो, आमी सरकार स्थापन करपाचें की ना, हे सगळें 10 तारखेक सांजे 7 तुम्ही एक सर विचित्र स्थितींतल्यान राजकीय स्थितींतल्यान स्वताक घातल्या. एक म्हणजे तुम्ही भाजपाक सपोर्ट करूं शकना टीएमसी सकट, कारण टीएमसी म्हणटा आपूण भाजपाक काबारूच करपा खातीर फुडें सरला. सो एक तुमचे खातीर एक विचित्र स्थिती आसा की तुमचो जो पार्टनर आसा ताका भाजपा नाका आनी घडये तुमकां भाजपा जाय पडटली. न्हय, एक म्हणजे आमी आनी टीएमसी युती आसा. आमी आनी टीएमसी बरोबर बसतले आनी जे डिसिजन आमचे एकमत येतले ते आमी घेतले. तुम्ही भाजपा रूल आउटच जालो न्ही. प्रश्न आहे ना भाजपाचो. हांगा गोंयांत राजकारणूच वेगळें आसा. गोंयांत जशें राजकारण आलतून पालतून घडटा, मुख्यमंत्री 16 मुख्यमंत्री 16 वर्सांत जाले.
हे सगळे इतिहास खबर असताना त्याचेर हांव काय उलोवंक शकना. ना ना कित्याक आमी तुम्ही उलयले गोंयचें राजकारण इज डिफरंट फ्रॉम हरियाणा, डिफरंट फ्रॉम दिल्ली, डिफरंट फ्रॉम अदर प्लेसेस. गोंयची टीएमसी इज डिफरंट फ्रॉम अदर असू प्लेसेस. शकता न्ही. गोंयचे टीएमसीत मनीस आसा ते वेस्ट बेंगालचे न्ही, ते गोंयचे आसा. गोंयचे टीएमसीत जे उबे रावल्या तांणी पयलीं पक्ष कितले बदल केल्या ते पळोवपाक जाय, तेही पळोवपाक जाय तुवें. तांचो इतिहास कितें आसता पळोवपाक जाय. ते पक्ष पॉझिटिव्हली उलयता काय नेगेटिव्हली उलयता? ना ना हांव उलयना नेगेटिव्हली आनी पॉझिटिव्हली न्ही. हे सगळे उमेदवार जे निवडून येतले ते त्या पक्षाचे आयकता काय कितें. फाल्यां आमचो सुद्दां एक हांवें पयलींच सांगलो उमेदवार आतांच लागलो आमचो कितें करपाक एक. सो अश्यो गोश्टी गोंयांत घडत असता. त्यो टीएमसीत ते उमेदवार गेले ते खंयचे तरी पक्षांतले गेले न्हय टीएमसीत. सो तेही तेच करूं येता. गोंयची टीएमसी बायकीच्या टीएमसी वेगळी हय गोंयचें राजकारणूच वेगळें. टीएमसी म्हणना गोंयच्या राजकारणांतले जे मनीस आसा ते माकडुड्यो मारपाक सामके म्हणजे इतले हुशार. ते आज राती तुमकां याद आसा मिकी पाशुकोन सांजचो शपथविधी केला, रातचो घरा गेला, दुसरे दीस सकाळी दुसऱ्या पक्षांत गेला. हे सगळें ताचीच मुलाखत घेतलेली ताणें मानता तो म्हणटा अशे खूब जाण आसा जे एका रातीत बदलले. मंगला दीपक पावसान रातच्याच भितर सरल्या, रातच्याच भितर दिसभर तुजे बरोबर आसता, रातच्या भितर सरता. अशे मनीस राजकारणात टिकता काय ना हे आमी पळोवपाक जाय. ह्या फुडल्या 5 वर्सांत आमकां हेच दिसतलें अशें दिसता तुमकां? ज्या तरेन जे उबे केल्या उमेदवार त्या तरेन हांव एक काँग्रेसीक मानले. काँग्रेसीन एक लक्ष केलें की हे जे माकडुड्यो मारता तांकां आमी तिकीट दिवचे ना. त्या खातीर हांव काँग्रेसीक मानता. हांवें काल अलेक्सा कडेन सुद्दां उलयतना सांगलें हेका खातीर हांव तुमकां मानता. आनी तें म्हणजे तुमी डिसायड केलें की अंदू माकडुड्यो मारता तांकां आमी तिकीट दिवचें ना आनी त्या प्रमाणे तुमी तिकीट दिलें ना. त्या खातीर काँग्रेस सद्या चड सीट येवंक शकता. भारतीय जनता पक्ष 12, आमचे एक 10-12 आनी ते जर 12 येले जाल्यार ते 2 सीट मुखार आसूं शकता. तुम्ही सपोर्ट करू शकता काँग्रेस? एट दीस मोमेंट आमी हेचेर डिसिजन घेवंक शकना. आमी युतींत आसा. टीएमसी ही आमची युतीची पार्टनर आसा आनी एक अपक्ष आसा. ताका घेवनूच आमी फुडें डिसिजन घेतलें. आतां सर 2 ऑप्शनां आसतलीं, एक 3 ऑप्शनां आसतलीं. एक म्हणजे स्वता गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन करप, भाजपाक दिवप किंवा काँग्रेसीक सपोर्ट दिवप. आमी स्वता गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन करपाक मेळ्ळें आमकां टीएमसीक आनी एमजीपीक जाल्यार इट इज नथींग लायक. गरज पडल्यार सपोर्ट घेतले तांचे? डेफिनेटली घेतले. डेफिनेटली आमकां कोणाचोय जर सपोर्ट मेळून आमी जर दोगूय टीएमसी आनी आमी मुखार वता आसत जाल्यार दुदांत साकर. पूण तुमी तें म्हणटा हे टीएमसी वाले जे उमेदवार थोडे आसा ते खंयच्यान उडक्यो मागीर आमदार म्हणून निवडून आयले नंतरच्यो गोश्टी उलयता. आमदार म्हणून जो पर्यंत निवडून येत ना ताका तो पर्यंत हेका अर्थ ना आमी कितें उलयता तेजेर. हांव तें पयलींच सांगलां. सर इलेक्शन कावंटींग लागीं पावला आनी आमी कित्याक उलयता कारण तेजे नंतर 1-2 वरांच उरतलीं ही डिसायड करपा खातीर. ना ह्या फावटी तशें जावचें ना. 13-14 जर निवडून आयले 14 वयर कोण निवडून येसर म्हाका डिफिकल्ट दिसता सिच्युएशना प्रमाणे. हांव सुद्दां म्हणटा 22 आमी निवडून येतले म्हणून. पूण 14 पेक्षा चड निवडून येवपाक इट इज टफ टायम. टीएमसीक 16 दिले ऑलरेडी. तुमी टीएमसीक 16 येता म्हणून दिले. येता न्हय हांवें सांगलोच तुमकां येवं शकता म्हणून परिवर्तनाचेर. हांव येता म्हणना. परिवर्तन हो शब्द म्हटले नंतर परिवर्तनाचेर पॉसिबिलिटी आसा येवपाची. बरे उमेदवार निवडून येवपाची शक्यता आसा. दुसरी गजाल म्हणजे आतां मोगोवपाचे जेन्ना तुमचे आतां उमेदवारूच अशे उडक्यो मारपाक लागला आनी तो फाल्यां सपोजिटली हे जालो आमदार जालो. हांवें अशें म्हणना मारचे ना किंवा मारता. पूण मोगो पक्षाचे तत्व आनी निश्ठा जो कोण दवरना तो राजकारणांत सोंपला आनी सोंपता. इतल्या बेगीनूच कशें सुरू जालें सर पक्षान? आपोवप तो बेगीन सोंपतालो. उमेदवार आसतना जो कोण कितें करता पळय तो बेगीन सोंपपाचे तयारी जाता. तो निवडून येवपाक जाय पयलीं असलें करता तो. तुम्ही सांगला का? हांव कोणाची नांवांय घेना कारण तो अजून निवडून येवना वगीत नांव घेतली. नांव न्ही तुमी सांगला काय म्हटलें की हांवें ताका धाडलो की तुमी मोगो पक्षाचे जे कोण कितें करतात ते राजकारणांतल्यान सोंपतले म्हणून. आनी तुमकां उदाहरण आसा 2. बाबू आमचो बाबास गांवकार खंय वचून उबो केला ताका व्हरून मडगांव केलो. मागीर तो निवडून येतलो की ना हें तुमकां खबर आहा. दुसरो
तिकीट देता गाव तिकीट म्हणत सगळीकडे फिरलो आणि अपक्ष म्हणून उभा राहिलो. तुझे भाजपाकडे बरेच अंडरस्टँडिंग दिसता, कारण आम्ही पहिले मोगोपाचे कितें जाता, भाजपात म्हजे मित्र आसा, काँग्रेसीत म्हजे मित्र आसा, तृणमुलांत म्हजे मित्र आसा, आपातूय म्हजे काही मित्र आसा. आता गोंय हे सारकें ल्हान, 252 आणि 3,300 काय 400 स्क्वेअर किलोमीटर, 105 स्क्वेअर लांबायची 252. हे सगळे पळयले नंतर सकाळी कळिल्ले पेडण्या 7 पर्यंत काणकोण पावता, 70 पावता. आणि त्या खातीर म्हाका तरी दिसता की हे उलयता आसतना आमी तो विचार करपाक जाय. आम्ही पहिल्या की भाजपाकडे येत ना, आज आम्ही शूट करता कांय वरां पयलीं दरबार हॉलाचें इनॉग्रेशन जालें. तातूंत तुमकां फेलिसिटेट केलें ऑफकोर्स भाजपाच्या फुडाऱ्या मुखार, वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान, गव्हर्नरान. दिस ऑल्सो इंडिकेट्स की तुम्ही मातशे लागीं आसा भाजपाच्या म्हणून. नाही, भाजपान करूं ना म्हाका हे गव्हर्नरान गेला. कारण गोंय हे ज्युरिडिक्शन जे आसा राजभवन, हेतूंत गव्हर्मेंट येना. गव्हर्मेंटान तांकां ताचेर बजेट डिस्कशन जायना. राजभवनांतलो एक्सपेंडिचर आसता ताचेर बजेट डिस्कशन ना. आणि आमी स्पश्ट सांगता ना म्हणून. कारण कितें, कारण ताची होल अँड सोल पावर. राजभवन याची पावर गव्हर्नर ऑफ गोवा. गव्हर्नर ऑफ गोवाक खबर आसा की सुदीन ढवळीकरान थंय काम कितें केलां. पळय, स्विमींग पूल बांदला, दरबार हॉल बांदला, सुदीन ढवळीकरान केला. आणि तेय बी कोणा मार्फत, कन्सल्टंट बी अपॉइंट करून न्हय, PWDच्या आर्किटेक्चरल स्टाफाक आणि इंजिनियरांक, RCC डिझायनराक डिझायन करून ते सगळ्यो गोष्टी केल्या. आता हे सगळें करता आसतना दरबार हॉलाचें काम एक म्हाका बरें दिसता की आमी पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाच्या स्टाफार हांवें विश्वास दवरिल्लो. कारण जेन्ना म्हजे कडेन ही फायल येयली तेन्ना ती GSIDC धाडची म्हणून आयली. ताचेर हांवें म्हटलें नथींग डुईंग, नो फायल टू बी सेंड टू GSIDC, नो कंसल्टंट इज टू बी अपॉइंटेड, ओनली आर्किटेक्चर PWD ऑफिस विल डिझाइन and approval may be done by the governor. आणि आम्ही जवळजवळ 20-25 मिटिंगो घेतल्यो. गव्हर्नराक, आमची मॅडम मृदुला सिन्हा, हे सगळं खरें आहा. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसतालो, सेक्रेटरी आसतालो PWD, चीफ सेक्रेटरी आसतालो, फायनान्स सेक्रेटरी आसतालो, अशें सगळे मेळून आमी मिटिंगो घेताले. आणि आज त्याचे फळ आमकां मेळ्ळा. आतां पळय, एका वटेन म्हाका तांणी काडून उडयलो कोणी त्याच 2019 तो प्रोजेक्ट 19 मार्चा हांवें स्वता फाउंडेशन स्टोन मृदुला सिन्हाच्या हातान चालू केलो. सगळें आमी केल्लें. आणि आज ही चपराकपणां जाणी म्हाका काडून उडयलो तांकां हांव भारतीय जनता पक्षान काडून उडोवपाक काही मनीस खास करून म्हाका काडून उडोवपाक भारतीय जनता पक्षाचे वयले मनीस आसा तांची कान भरले. कितें सांगून गोंयचे जे भारतीय जनता पक्षाचे मनीस आशिल्ले तांणी कितें वयले लोकांक कानांत भरले की सुदीन ढवळीकार असो, सुदीन ढवळीकार कसो. कारण सुदीन ढवळीकाराचे एक्सपिरियन्स, फायनान्शियल एक्सपिरियन्स, बिझनेस रुल्स, हे सगळे सुदीन ढवळीकाराक पाठ. त्या खातीर तांकां सुदीन ढवळीकार कॅबिनेटान नाका आशिल्लो. तेन्ना तुमकां काडले सर, कारण तुमीच तुमचो भाव ऑफिशियली कॅन्डिडेटा अगेन्स्ट उबो रावलो. ऑफिशियल म्हणजे आमचो मोगो पक्षाचो तो ऑफिशियल कॅन्डिडेट आशिल्लो. तोही मोगो पक्षाचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट आशिल्लो. भारतीय जनता पक्षाचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट असल्यारूच मोगो पक्षान सपोर्ट करप. मोगो पक्षाचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट असले भारतीय जनता पक्ष, आणि तो सीट आशिल्लो कोणाचो, काँग्रेसीचो. भाजप जॉईन जावपाक रिजायन केलें. अरे बाबा, भाजप जॉईन जावपाक जरी रिजायन केलें थंय मोगो पक्षान 5,500 मतां काडिल्लीं. हे विसरता तुमी. प्रश्न विचारता आसतना हेच भारतीय जनता पक्ष विसरले. आणि त्या खातीर सगळी अधोगती आज भारतीय जनता पक्षाची. सो आता इन नटशेल आमी इंटरव्यू सोंपोवच्या पयलीं प्रमोद सावंत जर मुख्यमंत्री जाता जाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन तुम्ही मोगो पक्ष प्रमोद सावंता, हांव उलयना, हांव हे डिसिजन घेना. मोगो पक्ष प्रमोद सावंता मुख्यमंत्री जावपा खातीर पाठिंबो दिवंक शकना अशें म्हाका दिसता. कारण ताणें मोगो पक्षाचे मनशांक कॅबिनेटांतल्यान काडून उडयले. हाचे पयलीं पार्सेकारांक काडून उडयले. पार्सेकारांची परिस्थिती कितें जाली ती तुमी पळयल्या. आणि पार्सेकारान तें मान्यय केलें, आपूण चूक जालो म्हणून ताणें मान्य केलें. हे मोठेपण पार्सेकारांनी ताणें मान्य केलें.
आणि त्या खातीरच जशे हाणें केलां ते ताका भरतले आनी ताका सपोर्ट करपाक आमकां कितें आनी 22 येता म्हणून सांगल्या 22 येता म्हणून सांगल्या आसतना आमचो तरी सपोर्ट ताका कित्याक जाय तुम्ही मानता की त्यांचे 22 ना ताणें येता म्हणून सांगला न्ही ताणें आनी अध्यक्षान तांच्या सांगला 22 आमी कमीत कमी येता पूण येवचें ना न्ही करचें सरकार आमकां कांय वायट ना आतां तांणी 5 वर्सां सरकार केलें ना आमी नासतना 4.5 वर्सां कितले निवडून येतले पळया आतां पळया लोक तांकां कितले निवडून येतले विरोधात बसपाक तयार आसात आनी आतां हांव विरोधातूच आसा हांव ट्रेजरी ब्रँचातूय काम केल्लो मनीस विरोधातूय आसल्यार हांव म्हाका फरक पडना कारण हांव सेल्फ मायंड पर्सन देव बरें करूं सर आणि बिफोर वी एंड कारण बीजेपीचे उरलेले काँग्रेसीचो कोण सीएम जाले जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करता काँग्रेसीक हांव आत्तां कांय सांगूं शकना दिगंबर कामत त्यांचो नंबर 1 आसा अलेक्स सिकेर आसा अशें बरे मनीस आसा हांव म्हणना आय थिंक यू कॅन नॉट कन्सिडर तुम्ही ना हांव ताजेर कांय हें दिना दिगंबर कामत ती मुद्दाम जावन घातले आसा ती क्लियर करून तो सीएम जावंक शकता मुखार आतां जालें ना जाल्यार 6 म्हयन्यान जावंक शकता 1 वर्सान जावंक शकता दिगंबराचेर कोणी तरी केस घातल्या पूण केस आसा न्ही ताणेंच दयानंद नार्वेकाराक काडिल्लो ताणेंच घेतला हांव म्हणटा ताणें तें केलेंच ना पूण केस आसा म्हणटकीर ती क्लियर जावन ताणें भितर येवप बरें हो एक प्रश्न आसलो तो पर्यंत ताणें दुसऱ्या दिवचें हो दुसरो प्रश्न आसलो किंवा ते टू बी डिसायडेड बाय द काँग्रेस पार्टी नॉट बाय सुदीन ढवळीकर तुमचे ऑप्शन्स आसपाना आपलो सपोर्ट जाय जाल्यार ना ना हांव मगो पक्ष आनी टीएमसी जे डिसिजन घेता ते सुदीन ढवळीकर मान्य करता कारण ते 2 पक्ष आसा टीएमसी आनी मगो पक्ष आनी जो पर्यंत आमची मिटींग जायना आमी बसना तो पर्यंत हेचेर उलोवप हें नगण्य देव बरें करूं सर वेळ दिले म्हणून हे आशिल्ले सुदीन ढवळकर मगो पक्षाचे आमदार ते म्हणटा की सर परत रिपीट करता एक म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जातलो जाल्यार सपोर्ट मगो पक्ष दिवचो ना दिवचो की ना हे मगो पक्षाक विचारपाक जाय कित्याक ह्या मातशें सारकें व्याकरणान घालता दिवचो की ना हे मगो पक्ष डिसायड करतलो मगो पक्ष ना म्हणटा तुम्ही इतले वेळ हांव आसचो ना हांव ताजे कॅबिनेट आसचो ना तुम्ही मगो पक्षान जर डिसायड केलें फाल्यां सकाळीं जर तूं मुख्यमंत्री म्हणून आमी ताका सपोर्ट करता सुदीन ढवळीकर विल नॉट बी इन हिज पार्ट ऑफ हिज कॅबिनेट डेफिनेटली कारण ताणें सुदीन ढवळीकराचो इन्सल्ट केला आनी काडून उडयला जे डिसिजन जातले ते टीएमसी बरोबर घेवन डिसिजन जातले टीएमसीचे कितें येवं ना येवं तांचे बरोबर घेवन डिसिजन जातले सामकें आनी तुमी अपेक्षा करता की सगळे मेळून तुमचेच स्वताची सरकार जातले कारण 22 सीट म्हणसर तुम्ही वचपाक शकता अशें सगळे लोकांक परिवर्तन जाय जाल्यार 22 येवपाक जाय ओके देव बरें करूं सर तुमी पळयतात ओपन काउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com चॅनल पार्टनर्स RDXGOA and production partners are goaparent.com. Keep watching.